Welsamvelani people have raised objections against construction company for fencing the property. How do you look at these people's? पळय आयज अशें जालें की सुमार 5:30 भितर बाब मारियानाचो फोन आयलो म्हाका अशें एक व्हडलें प्रॉब्लेम जाला मातसो यो म्हूण. सो भायर त्या पासत येवपाक मातशी लेट जाली. कशें आमी चेंज केलें. हें पळय जालां सद्या हें आख्खें गोंयभर जावपाचें आहा. हें आतां स्टार्ट जावंक ना. हें 2018 कमेस जाल्लें. कशें ODP रिजनल प्लॅन हेचेर कशें चेंज करून नो डेव्हलपमेंट आहा थंयसर सेटलमेंट करून बफर झोन आहा थंय हे सगळें आमचे ऑर्चर्ड आमची शेतां भाटां दोंगर सगळें पाड घालून हें केलां. दीस इज नॉट आतां स्टार्ट जावंक ना. पयलें स्टार्ट जालां. आतां हांगाय पावलें तें आनी बंद जावपाक ना. बंद जातलें जाल्यार आमी एकवटांनी लढाई करपाक जाय. आमी त्या खातीर सांगलां. म्हाका काँग्रेसचो MP म्हूण पळयनाका. साऊथ गोवाचो गोंयचो MP म्हूण पळय. एकवटान आमी लढाया. हांव विचारचो ना तूं कोणाचो खंयच्या पार्टयेचो ना. गोंयकार जाल्यार बराबर येयात आनी आमी फायट करया. फाल्यां आमची फुडली पिळगी विचारतली आमी मरोन वेतले ते आहले ताणें कितें केलें काय म्हूण. कित्याक वोगी रावले ताणेंय पयशे घेतले काय म्हूण. आयज पास दिता खंय लोकांक सांगता तुमकां भितर सरपाक पास. वॉट अ शेम. इन्सल्ट गोंयकारांक. असली परिस्थिती जाल्या आमच्या गांवान आमच्या घरान भितर सरपाक आयज आमकां ते पास दिता म्हणटा. हे भायले आयल्या पळय ते आनी तांच्या बरोबर आसा कोण गोंयकारूच पयशे घेवन तांकां एक जाल्या. आय थिंक सो टायम टू लिबरेट गोवा आतां म्हणटा पळय ते. जाणी आपणाचो प्राण दिल्लो रगत दिल्लें सुटका दिवपाक ही सुटका. आमच्याच लिडरांनी तुका दिसता लिडर इनवॉल्व ना. डिसिजन घेवपी सेक्रेटेरियटान बसून इनवॉल्व ना तातूंत. नाल्यार कापासता दाखोवणाक येवपाक. आमी म्हणटा कम्युनिदादीची जमीन. आयज कम्युनिदादीची जमीन कशी गेली. कम्युनिदादीचे लोक इनवॉल्व ना. आमी फूल तो एग्रीमेंट वाचला. 1968 जुवारीक दिवं ना. इट वॉज ग्वालियर बिर्ला करेक्ट. ताजे उपरांत 1963 नांव चेंज जालें. करून करून जुवारी एग्रो जालें. ताजे उपरांत आतां पारादीप फॉस्फेटा. हे सगळें स्टडी केलां. मनी चेंजींग हँड्स. आयज हांव वालोर दिता फट्टे बाबा कडेन आमचो एक चुकून हें जालें. म्हाका दिसता 2 वर्सां पयलीं आमी एडवोकेटाशीं गेल्ले आनी ते गेल्ले. आनी जेन्ना आमकां म्हणलें अरे हे कम्युनिदादीचे आमी चल या म्हणे हांकां कोणाक उपकारना. मागीर आमकां कळ्ळें ते फायट करूंक सोदता म्हूण. ताजे उपरांत आमकां आमी मेळोंक ना. आयज मेवता आमी बट कोणून आयले ते फायट करूंक सोदता. कित्याक कम्युनिदाद केस पिड्डेर जावंक ना तेन्ना. एम आय रायट. प्लीज करेक्ट मी. केस भायर उडयल्ली कित्याक कम्युनिदादीचे पळय तेन्ना कमिटीन आहले ते केस एटेंड जायना आहले हायकोर्टान. जुवारीचेर तेन्नाच डिसायड जावपाचें दॅट लँड बिलोंग्स टू कम्युनिदाद गिवन ऑन लीज. आनी हे केसीक वचना म्हूण फायनली कोर्टान सावन ती केस भायर उडयली. दीस इज अ फॅक्ट. सो दॅट वॉट एवर मनी दॅट टेकन आयज कितें जाता. आयज विकीत आहा. But there is a condition. It is linked to that flyover. It is linked. तो flyover तर येत जाल्यार आनीक निसंटन जातलें. बिकॉज एज पर द OLS म्हणटात लिमीट पळय आसता हायट लिमीट. त्या लिमिटा वयर कोणें कन्स्ट्रक्ट करूंक जायना. त्या लिमिटा वयर तर जायत जाल्यार प्लेनां देंवपाक ना. हे गोंयच्या इंडियाच्या सरकाराची रूल न्ही. दिस इज ऑफ ICAO गायडलायन्स इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ऑर्गनायझेशन. आनी ताजे प्रमाणे इंडियाच्या सरकारान एक कायदो पास केल्लो. त्या कायद्या प्रमाणे ते 1934 की हायट रिस्ट्रिक्शन आसपाक जाय. झाड जावं बिल्डींग जावं कितेंय जावं. आनी त्या खातीर आतां सद्या लास्ट सेशनान त्या कायद्याचें नांव चेंज केलां. भारतीय वायू एक्ट ते केला. बट डिट्टो आसा
ते हो एअरपोर्ट असल्यार हांगा प्रोटेक्शन आहा. एअरपोर्ट बंद केलो जाल्यार बिल्डिंगाची बिल्डिंगां येतली. आतां ही पळय आमचो गांव आहा न्ही, जमीन पळय विकल्या. आमी एकूच सांगता, इट्स गोईंग टू बी व्हेरी डिफिकल्ट. तो प्रेस्टीज जावं नाल्यार आनी कोणूय जावं, वी हॅव टू फायट. बट आमी तर फायट करपाक जाय, लोकांनी एकवटान रावपाक जाय. तो म्हजो दुस्मान, हो म्हजो दुस्मान, हो म्हजो दुस्मान म्हणीत जाल्यार तांकां तेच जाय. आनी ते ट्राय करतले फूट घालपाक, आमचे भितर फूट घालतले, कोणाक पयशे दितले, कोणाक सोरो घालतले. तर हांवें अपील केला, गोंयकार म्हूण रावया, वर्रात गोंयकार म्हूण रावया, रेस्पेदाचे गोंयकार म्हूण रावया. आयज तर तुमी पळयलां पर्वरी देवूळच मोडलें, कपरेश्वर देवाकूच उखलून व्हेलो रातचो. ताका रेस्पेदान हें दिवपाक ना, तें दिवंक ना. बाब सपनेक शेल्लेकार बोबो मारतालो त्या दिसा आपणाच्या सगळ्यांक घेवन. जाल्यार सरकार तर देवाक तर रेस्पेद दिना जाल्यार आनी कितें उरलां. सो वी हॅव टू फायट अँड द फायट वील कंटिन्यू. आनी एक दुखीची गजाल म्हणटा पळय ती, ऑलमोस्ट 1 year बॅक वी वूड हॅव गॉन टू कोर्ट. 1 year बॅक एका अद्वोगातान घात घेतलो. लज नासतना सांगता, विचारता का सारकें एडवान्स घेतिल्ले पयशे आमचे कडेन घात घेतलो. बट थोडे फावट जाता ते बऱ्याक जाता. मे बी आमकां तो फुडें केस सांडोवपाचो, जशी पळय ती कोर्टान भायर उडयली तशें जावपाचें. मे बी देव पावलो, वॉट एवर हॅपन्स फॉर गूड. आमकां आनीक आतां इन्फॉर्मेशन मेवलो, आनीक लोक बराबरी आयलो आमच्या. मे बी देव सांगूंक सोदतालो रावा, आनीक लोक हाडटा तुमकां, आख्खें गोंय उठ्ठेलें आतां म्हूण. आनी आतां गोंय उठ्ठेलें. मे बी वी वील स्टार्ट दीस फ्रॉम वेलसाव. फ्रॉम वेलसाव वी वील स्टार्ट. लेट वेलसाव लीड द फायट अक्रॉस गोवा. सांगला स्टार्टींग जेन्ना उलयल्लो, डोंट लूक एट मी एज काँग्रेस MP. आय एम अ रेप्रेझेंटेटीव ऑफ पीपल. कोणें म्हाका वोट घाला, कोणें घालूंक ना, हांव केन्ना पयलें विचारूंक ना आनी हांवें फुडें विचारचो ना. आमी सगळे एक. I have to be their voice. And if I have to be their voice, I'll be happy. Voice becomes stronger if people remain united. And ते हांवें अपील केलां. पॉलिटिक्स सेपरेट धरा, गोंयकार म्हूण आयज एक जावपा जाय. नाल्यार आमच्याच गांवांत आमी परकी जाल्ले आसा. व्हेरी फॅक्ट. तांचो मनीस सांगता तुमकां पास दितले भितर सरपाक गांवान घरान न्ही, आमच्या गांवान भितर सरपाक पास दिता खंय ते, म्हणजे व्हडलो फावर करता. This is condemnable language. आणि हे पळय कोण तांकां लिडरांचो पळय वयर सान तांचेर पळय हात धरलेलो आसा, तो हात कातरून उडयतले. हो पॉलिटिकल इश्यू न्हू, हो आमगे गोंयकारपणा इश्यू, आमगे गांव सांबाळपा इश्यू. कॅप्टन काँग्रेसांतलो, हांव TMCंतलो, आमगे रोकोजिंबा MLA बरो आहा इंडिपेंडंट. आमी सगळे एकठांय कितें येयले, पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्म न्हू हें आमगे गांव सांबाळपा प्लॅटफॉर्म. सो इरिस्पेक्टीव ऑफ एवरीथींग आमी एकठांय जाले. थंय आमगे कोंकणी भावांक तेंगे 5 मोन्नां जालीं गेले ते 6 म्हयन्याक. तांकां तेंगेले मुसुंडी वचो मेळना लासपाक. तेणी आतां रेमेत ते मुसुंडी व्हरों पडटा. अरे आमगेल्या गांवां आमगेली मोन्नां लासपा मेळना जाल्यार कितें फायदो आसा मुसुंडी, सांग तूं म्हाका. मनीसपण पूण दवरया मरे, गव्हर्मेंटान इल्लें मनीसपण दवरूंक जायें. मनशागे निमाण हें तें रिच्युअल तें पूण कायद्यान रायट तें बरे भाशेन ऑनरान तें दिवपा जाय. थिंग रस्तो ब्लॉक करून दवरला आनी तांकां मुसुंडी वचो मेळना. तुका दिसता हें अनफेर म्हणून? दीस इज नॉट वी कॅनॉट टॉलरेट दीस. एक लिमीट आसता मनशान पासियन्स काडपाक. तेंगे मुसुंडी बंद करपासून तुमकां जाय म्हणजे तुमी खंयची आमची कितें समस्या तुमी आमी गोंयकार सामके बारीक म्हणून तुमचे मुखार तुमी डेल्ली आयट बेंगलोर सयन आमी कितू कंट्रोल करूं तें जावपा ना करपाक. आमी आतां गोंयकार एक फावट उठले आनी आतां कोट्टो तेंकां कितें तें सांगता आमकां पासीस दिता म्हणून. आमगे गांवांत आमी पासीस दिवपाक कोण आमी खंयचे रे बाबा. आमी बेंगलोर सयली डेल्ली सयली आमी पासीस इश्यू करपाकू. आमी गोंयकार आमी जालेय बिल्ला. हो आमगेलो मूळ गांव. हांव सारको गांवांत कुट्टाडीचो पूण रावताय बिल्ला इतू वर्सां. म्हजी माय हे गांवची. ओके, हे इतले एरियाज आमी भुरगेपणार जोत नासता बेश्ट फायन भोंवन काडले आमी. आनी हे सांगता आमकां तुमी हिंगा काय म्हूण. हें फॉर इरिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी एफिलिएशन्स आमी गोंयकार म्हूण मुखार वतले.
my- आउटकम मेळटा तुमकां चोवपाक. what are the future plans? म्हणजे आता किती what are the immediate Strategy. plans? होय. स्ट्रॅटेजी डोंट डिस्क्लोज. It is a strategy, पण it is a strategy and the plan is to आमगे लुगार जो उरला न्हू आमगे फुडके पिळगे पासत सांबाळून दवरपाक. Yes.